Doldir Moshe Gorda Sonon Pois Gera Portuneum Marcala Galo Los Dista Jesu Moshe Bogos Purnovian Parum Tyunaka. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो काय जेजू कृपा दियो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटेन आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता सावियोला फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी ताणें वेंचून काडलेल्या जिवितान ताका देवाचे कृपेन सांबाळूंक ताचे पासत आमी मागुया. दुसरें ते साव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या फेर्मिनो आनी फिलोमेना फेर्नांडीस हांच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आमच्या मागण्यांत दवरुया आयडा वाज बरी भलायकी पासत आपली मागूंक लायता ताका देवान पेकोणीचो हात लावंक मागुया. सगळींचीं कोण बरीं नात आनी आपणा पासत मागूंक लायलां तांकां सगल्यांक आमच्या मागण्या त्या वेळार दवरुया. अर्थक्वेकान जीं भाव भयणां वेगवेगळे तरेन आजून पासून कश्टावतात तांचे पासत मागुया. रेस्क्यू ऑपरेशन्स जीं आजून पासून चालू आसात आनीक एड जी तांकां मेळपाक जाय ती सगळी फावो जावपाक ह्या लोकां पासत आमी मागुया. आयज बावार्थाची दिवटी पेटयता रेजिना मुंदी एलन पेरेरा आनी फामील एलेगांजा क्लेटा लोबो आनी फामील ह्या कुटुंबांचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. आनी हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं मोगाळ बाबा भयणो देव म्हळ्यार मोग आनी मोग आसा थंय विस्वास आसा. दोन दिसा आमी आमच्याच ह्या देवाक विस्वासान घेता तेन्ना आमी आमचें जिवीत ओदीक आनी ओदीक ताका मानता तसलें जिवंक आमकां तो आदार दिता. तो ताचीच कृपा घेवन आमी ओदीक आनी ओदीक देवा सारकी आमचें जिवीत सारूंक दोन दिसाक प्रयत्न करूंक आमकां ह्या मिसान खतखत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून पयले सुवातेर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उत्सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उत्सारून वायट आदरणान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांगवार मरे सगळ्या दुदांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. कोनवाड्या बापा तुजी काकलूत आनी आमी खालतेपणी मागता. प्राचिता वरवीं आमकां नितोड कोर आनी बऱ्या कोरण्यांनी आमचें जिवीत सुफोड करूंक आमकां शिकय. खऱ्या मनान तुजे कायदे पाळूंक आमकां आदार दी आनी वाटेर कसलेच आडकोडीक सांपडनासतना पासकांची परब समरभूंक आमकां पावय. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूच चलयता सासणाच्या सासणांक. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सोर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, चल देंव आतां, कित्याक इजिप्तांतली तुवें भायर काडली ते तुजे पोरजेन पातोक केला. हांवें तांकां वाट नेमून दिल्ली ती तांणी रोखडीच सोडली.
खोडयलोल्या भांगराचो एक पाणकुलो करून ताचे मुखार ती साश्टांगी पडली आनी ताका बोजून तांणी ताका योदनाच्यो बोलयो भेटयल्यो. तांणी म्हणलें, इस्रायला, हो आसा तुजो देव, ताणेंच तुमकां इजिप्तांतली भायर काडल्यांत. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, ही पोरजां निबोर मानीची म्हूण म्हाका बरें गमून आयलां. म्हाका सोड आतां, म्हजो राग तांचेर जळटलो आनी तांचो हांव भस्म कोत्तलो, पूण तुका हांव एक व्हड राष्ट्र कोत्तलो. पूण मोइजेसान सर्वेस्पराक आपल्या देवाक थोंड करपाक ताका अशें प्रार्थन केलें, सर्वेस्परा, तुज्या बावल्याच्या पदवेन आनी हाताच्या बोलान तुवें तुजे पोरजेक इजिप्तांतली भायर काडून हाडल्यात, तर कित्याक म्हूण आतां तुजो राग तिचेर जळून दितलोय? तांचो घात घेवपाक दोंगराचेर ती मरून वचपाक आनी प्रितुमे वेली तांकां नाच करपाक ताणें तांकां भायर काडून हाडली अशें तूं इजिप्तकारांक म्हणूंक दितलोय? तुजो जळटो राग निवून दी, थोंड जा आनी तुजे पोरजेचेर हे नश्ट येवंक दिवं नाका. आब्रामाक, इजाकाक आनी जाकोबाक तुज्या चाकरांचो उगडास कर. तांकां तुवें तुज्याच नांवान सोपूत घेवन अशी भास दिल्या. मोळबाच्या नोकेत्रा पोरी हांव तुमची सोसोत वाडयतलो आनी हो तुमकां हांवें भासायला तो सगलो देस तुमचे सोस्तीक दितलो आनी ती तो सदांकाल आपलें दायज कशें भोगतली. आनी सर्वेस्पोर थोंड जालो आनी जें तो आपले पोरजेचेर नश्ट हाडूंक सोदतालो तें ताणें सोडून दिलें. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, तुजे पोरजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. पोतून म्हणुया, तुजे पोरजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. होरेबाशी तांणी एक पाणकुलो घडलो. खोडयलोल्या भांगराचे मुर्तीची ती पुजा करूंक लागली. आपले मोहिमेवून देवाक सोडून तोंड खातोल्या बैलाची ताणें मुर्ती दवरली. जाबाब, तुजे पोरजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. इजिप्तांत तांणी केल्ली वर्ती कर्तुत्वां, कानाच्या देसांत नवलां विजमितां, तांबड्या दोर्यांत अजापांचे चमत्कार, तोरी देवाक आपल्या तारोकाक ती विसरली. जाबाब, तुजे पोरजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. देखून तो तांचो नाश करूंक येवजितालो, पूण भस्म करून आयतो जाल्लो राग पेल्याक काडच्याक ताचे खातीर विनोती करूंक ताचे मुखार जाल्लो उबो मोइजेस ताणेंच विचून काडलोलो. जाबाब, तुजे पोरजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. उद्गार. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुवामा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका समेया. जेसून जुदेवांक म्हळें, हांवूच म्हजे विशीं गवाय दीन जाल्यार म्हजी गवायकी नीज न्हय. म्हजे विशीं गवाय दितलो दुसरो कोण आसा, आनी जी गवाय तो म्हजे विशीं दिता ती नीज म्हूण हांव जाणो. तुमी तुमच्या निराशीपणाक तुमी तुमच्या निरोप्यांक जुवांवाशी पाठयले आनी ताणें स्वता विशीं गवाय दिली. हांव मनशाचे गवायकीचेर धरलोलो ना, पूण हांव असो उलयतां जाल्यार तुमच्या तारणा पासत उलयलां. जुवांव एक जळटो आनी लोकलोकीत दिवो जावन आसलो आनी ताच्या उजवाडाक इल्लो वेळ मुरगोटूंक तुमकां बरें दिसलें. पूण म्हाका आसा ती गवाय जुवांवाचे गवाये परस व्हड. जीं कामां बापान म्हाका संपादूंक दिल्यांत हांव करतां तींच कामां बापान म्हाका पाठयलां म्हूण म्हजे विशीं गवाय दितात.
आनी म्हाका पाठयलोल्या बापानूच म्हजे विशीं गवाय दिल्या. ताचो ताळो तुमी कदींच आयकूंक ना, ताचें रुपूय तुमी कदींच पळोवंक ना, आनी ताचो सोब तुमचें सवें रिगूंक ना, कित्याक जाका ताणें धाडला ताचेर तुमी विस्वास तेविनात. शास्त्र लिखितांनी सासणाचें जिवीत आसा म्हूण समजून तुमी ती चीट घालून वाचतात. खरें म्हणल्यार तीच म्हजे विशीं साक्षी दितात. तरी पूण तुमकां जिवीत मेळच्याक म्हजेशी येवंक तुमी राजी नात. मनशाचो जो मान म्हाका मेळ्ळो ताची हांव पर्वा करीच ना, पूण हांव तुमकां पोक्की वळखतां. देवाचो मोग तुमचे सवें नाच. म्हज्या बापाचे नांवी हांव आयलां आनी तुमी म्हाका मानून घेनात. दुसरो कोण आपल्याच नांवान आयलो तर ताका तुमी मानून घेतल्यात. तुमकां भावार्थ कसो आसूं येत, कित्याक म्हणल्यार तुमी एकामेकाचो मान घेवन खुशी जातात. पूण एकल्याच देवा कडचो जो मान येता ताची तुमी पर्वा करीच नात. बापा मुखार हांव तुमकां लावून दितलो म्हूण समजूं नाकात. मोजेसाचेर तुमी विस्वास दवरतात तर तोच मोजेस तुमकां लावून दितलो. तुमी मोजेसाचेर विस्वास दवरलेलो जाल्यार म्हजेरूय विस्वास दवरतले आसल्यात, कारण ताणें बरयलां तें म्हजे विशीं बरयलां. पूण ताच्या बरोवपाचो तुमकां विस्वास ना जाल्यार म्हज्या उतरांचो कसो म्हूण तुमकां विस्वास आसूं येत. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगार बाबा भयणीनो, देव म्हणल्यार मोग, आनी जंय मोग आसा थंय विस्वास आसा, आनी विस्वास आसा थंय आमी खरेंच मोग दाखोड करता. देवान इस्रायल पोरजेची काळजांतान बाबा भयणीनो मोग केलो, तांचे सवें कोरार केलो. इस्रायल पोरजेक गुलामांतली सुटयली आनी जेन्ना तांकां भासायलेल्या देशांत देवान हाडली तेन्ना 40 वर्सां ही पोरसां ओरोण्यांत उरली. थंय ती आसतना देवाचेर कोलपोली आनी आपल्याक जाय ते भाशेन आपलें जिवीत बेमर्यादेन जिवंक लागलीं. देवाचेर कोलपोलीच न्हय, दुसऱ्या देवांक बोजूंक लागलीं, देवाचेर आड गेलीं. देवाचो विस्वास तांणी तोडलो आनी देवाची तिडोक तांणी बाबा भयण हुस्कायली. असल्या वेळार मोसेस तांचो फुडारी आसलो देखून देवा लागीं विनोती करून ताणें प्रार्थना केलें, ही पोरजेची दया कर, चुकलीं सायबा. आनी देवाक प्रार्थना करता आसतना आपले पोरजेचेर खिरीत भाशेन काकलूत दया दाखय म्हूण प्रार्थना करून आयचें पयलें वाचप आमी आयकता. आयचे दुसऱ्या वाचपांत आमकां मेळटा कशी परी जेजू पोरजेक तांणी विस्वास दवरचे खातीर मोजेसाचेर आनी ताच्या शास्त्रांचेर ते विस्वास दवरतात खरें, पूण बरयलेलें आसा तें उतरां वडीन आपूण जिवीत सारतात म्हूण जेजू तिडटा आनी म्हणटा, तुमकां गोट विस्वास आनी भावार्थ नासलेलीं मनशां कशीं तुमी जियेतात. हांव देवाचो पूत तुमचे मुखार उबो आसा, हांव साक्षी दिवंक हांगासर आसा, तरी तुमी विस्वास दवरिनात. तांचे कर्तुत्वां जेजू तांच्या तोंडार मारता. निके भाशेन देवाचो पूत तांचे मदेकात आसून इतल्यो वस्तू करून, इतलो ताणें आपल्या जिवितांत पोरजेक प्रवचन करून तांचे सवें जायत्यो मिलाग्री केल्या उपरांत सुद्दां पोरजा अविस्वाशी कशी ताचेर दुबावता आनी ताका भायर आयता. आनी हें पळोवन जेजू खोंती बरी जाता, कित्याक पोरजा दिसान दीस अदीक आनी अदीक खुणां मागतात. आनी जेजू काय बरीं उतरां म्हणटा, मोजेसाच्या बरोवपांनी तुमकां विस्वास ना जाल्यार म्हज्या उतरांचो कसो म्हूण तुमकां विस्वास आसूं येत. कित्याक जें कितें मोजेसान सांगलेलें तेंच तुमी मानून घेनात. तुमी बेश्टीच बोबाड करपी मनशां. तुमकां जें कितें शास्त्रांनी दिलां ताचेर विस्वास ना. शास्त्रांनी बरयलेलें आसा तें म्हजे विशीं, आनी ती गवाय दिवंक आदी प्रवाद्यांनी जायतें बाकीत केलें.
आनी आज देवाचो पूत तुमचे मुखार आसा. ह्याच पुताक तुमी मानून घेवंक बाबा भयणीनो तुमचो विस्वास दवरिनात. आमच्या जिवितांत घडीक 2 मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता तेन्ना देवाचें उतर म्हाका आनी तुका जागयता. हें उतर आमच्या जिवितांत कितें आमी करचें, कशे तरेन मार्गदर्शन आमी घेवचें, कशे तरेन ह्या विस्वासान आमी जिवचें तें आमकां उलो मारता. खरेंच आमकां देवाच्या उतराचेर विस्वास आसा काय? म्हाका फायद्याक पडटा तेन्नाच देवाचें उतर हांव मानून घेता, ना तर म्हजें जिवीत म्हाका जाय ते भाशेन हांव जियेतां. देवाचें उतर म्हज्या जिवितांत आसलेल्या पातकाचेर आड झुजूंक म्हाका उलो मारता. देवाचें उतर म्हज्या जिवितांत म्हज्या गोरवाचेर आड झुजूंक म्हाका उलो मारता. देवाचें उतर म्हज्या अविस्वाशीपणाक म्हाका बरे तरेन विस्वासान जिवंक भाव भयणो आपणें दिता. ह्याच देवाच्या उतराचेर हांव पात येता काय? म्हज्याच जिवितांत आसलेल्या संकोश्टांनी हांव रिगून आसां. म्हज्या जिवितांनी आसलेल्या प्रश्नाचेर हांव लक्ष धरून निराशीपणान जियेतां. देव विस्वाशी, देव मोग आनी विस्वासान आमचो तो मोग करता. हो विस्वास दर दिसाक खोर ज्ञानी तो आमकां दाखोड करता. जाल्यार हे देवाचेर आमी विस्वास धरून ताचे उतरा प्रमाणे जिवंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C43 पेज नंबर 46. C43. Widzicie uniasowe, amci calzado vorta, sugani doxorangelen, Jesu tu capetoida, sugani doxorangelen, Jesu tu capetoida, Muzgacha tembiavoi, Amkato shagerota, Kosache tuže mori, Jesu monchatarona, Kosache tuže mori, Jesu monchatarona. म्हज्या बाबूने म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा पाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र विचाराक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सूर पदवेदारा देवा आमी तुजी भुरगीं एकदम मोसोक ह्या बलिदाना वरवीं सगल्या वायटांतली आमकां नितळ कर आनी आमची अस्कोतायेक सदांच तुजो बलिश्ट आदार दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवेदारान सासनाचे देवा सूर काडयांचो ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सैम आमी दोमावन दवरतल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकां उणें करून गोजिवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे पोरी आमचे सोडवणीचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगल्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पो तूं स्वर्ग आनी संसार बलाच्या वैभवान उत्सर्गी तुका सय सय
सर्वेस्पराची नवी येता तांकां सोय उंचरगींक तुका सोय सोय बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पुंजी तीच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट पोरगोटुया तुझ्या करसाने पुनः जीवन पुनः वरवी तुवें आमकां सोडली सौम्या संवसाराच्या सोडून दारा आमची साथून कोर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो कितें देखून आमी तुका आदीन वाचता जेजूची कुडान रगत तर आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरी सिमा आमच्या गोणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीम मोगांत वाडय पुनः जिवनपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोर जरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतून एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता आंकवार मरी देवाची माये सांगाती चपोती बागेवन सुजय बागेवन दवरता सर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन आमच्या सरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सचीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तांणी पडूं दिवं नाका वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां दिवा दये करून जिवितांत सवस काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आण्याक आमी भरोशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटीक पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मतामुळे तुमकां शांती दवरता मोची शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जी खुशी परमाण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जियेतान रासू चलयताय सासणाच्या ससनाक आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं तुमचे सभे आसूं माये मोगान एकामेकाक शांती दी देवाचे शिले देवाचे सेले संसाराचे पाप काढले आमची काकलूत कर देवाचे सेले संसाराचे पाप काढले आमची काकलूत कर देवाचे सेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी
ही देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटा ती शिलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी सुमियात म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या कातरान म्हाका पोलाकी मेवतली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका आयकपडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन प्रार्थुया काकलूत सरा देवा जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमी घेतला ताचे खातीर तुका दिनवासून बरवशान आमी हें मागणें करता सगलीं आमचीं पातकां भुगोस आनी आमच्या गुन्यांवाचो भार आमचे वयलो काडून आमचीं काळजां चड आनी चड निर्मोळ कर अशें तूं दिताय ती सोडवण व्हडा संतोशान पुर्तेपणी जोडूंक आमकां पावय आमी मागता पुता जेजूचे नांवी आमेन सुरवेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वरदकार उत्सवाचे मागणे सगली बरोबर सर्गीच्या बापा जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आनी आमच्या भावा सवे तुवें आमकां फावो केल्लो भावार्थ आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयल्लो प्रिती मोगाचो उत्सव तुज्या राजाच्या येण्याक आमचे भितर नव्यान सदय बरवंसो जागो शुभ वर्तमानाची बिया तोकोनासतना ओपूंक तुजी कृपा आमकां न्हवसरूं
नव्या स्वर्गा आनी नवे पृथ्वीच्या खोऱ्या बरवंशान रावतना इबिया मनशा कुडाक तशेंच आखेर वचणेक भितरल्यान तान बदलूं तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपयत जावन सासणांक तुजी मोहिमा पोळसोडूं उत्सवाची कृपा आमा बरवंशाच्या यात्रेकारां सवे सर्गीचे तेवे जोडची आशा नव्यान सागू हीच कृपा सगळ्या संवसारांत सर्वंडाराचो संतोष आनी शांती पसरावं तुका आमच्या सासणाच्या पवित्र देवाक महिमा आनी वाखाणी सदां सर्वदा आमेन. गायन घेऊया I4 पेज नंबर 117 I4. Santa